अखिल गोय राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेन शेनवारा पत्रकार परिषद घेतिल्ली। फाटले 3 म्हयने जाले बालवाडीन पुरवठो सुरळीतपणान जायना असो आरोप अंगणवाडी कर्मचारी करतात। तशेंच पयली बालवाडीन काम करप्यांक ट्रान्स्फराची जी सूट आसली ती परत दिवची अशी मागणी ह्या कर्मचाऱ्यांनी केल्या। तशेंच सरकारी सेवेन काम करून तांकां वेतन सेवा दिवची अशी मागणी अखिल गोय राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेन केल्या। डिस्को पणजेच्यान संजय मनोली। आता जे आमकां आज अनुभव येता ते अनुभव हेज्या आदी केन्नाच येवंक ना। कितली सरकारां येयली आनी गेली, त्या सरकारा मदीं आमकां तेन्ना ट्रान्सफर ना असो केन्ना इश्यू जावंक ना। CDPO लेवलचेर ट्रान्सफर जाताली आनी सगळ्या अंगणवाडी सेविकांचे जो प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व जाताले। ती लग्न जाल्या नंतर आनी दुसऱ्या गांवांत पावली काय थंयसून तांकां ज्या जाग्यार जाय थंय ट्रान्सफर मेळटाली। आता ही जी 27 ऑक्टोबराक जी अपॉइंटमेंटीची मुलाखतीची जी एड काढल्या जाहिरात काढल्या तितून तेंच्यांनी म्हटलां कितें तर ट्रान्सफर जी कोण ट्रान्सफर ना तेन्ना थंय रावपाची प्रतिज्ञापत्र दिवपाक जाय। आता बेटी बचाओ बेटी पढाओ म्हणटा। लग्न जाल्या उपरांत जर अशी एड दिली गेली आनी जर तांकां ट्रान्सफर ना म्हटलें जाल्यार तेजो फायदो कितें? त्या अंगणवाडी वर्करांक ट्रान्सफर मेळूकूच जाय अशें आमचे संघटनेचें मत आसा। दुसरी गजाल संघटन जेन्ना अंगणवाडी वर्कर मागता न्हू आपल्याक ट्रान्सफर तेन्ना ते सगळ्यान पयलीं प्रकल्प अधिकाऱ्याक लेखी अर्ज दिता आनी ते सांगता आपल्याक ट्रान्सफर जाय म्हणून। प्रकल्प अधिकारी तो जो अर्ज आसा तो डायरेक्टराक थ्रू प्रॉपर चॅनल योग्य माध्यमाद्वारे पावयता आनी थंय मागीर राजकारण कार्यकर्ते सगळे येता आनी त्या वेळार आमकां डायरेक्टर म्हणटा तुमी वचून कन्सर्न मिनिस्टराक मेळा, वुमन एंड चायल्ड मिनिस्टराक। त्या वेळार आमचे संघटनेचे पदाधिकारी त्या प्रॉब्लेमा सकट त्या वर्करा सकट वचून जेन्ना मेळटा तेन्ना ते म्हणटात कायद्यान ट्रान्सफर आसा। सादो सिलिंडर जर घरान चेक करूंक येता आमी घेयना कित्याक तो चोर आसत म्हणून। अंगणवाडी बाईक लोक वळखता म्हणून घरान घेता बस म्हणटा आनी इन्फॉर्मेशन विचारल्यारूय दिता। पण खंयची स्कीम जेन्ना डिक्लेअर जाता आनी लोकां कडेन इन्फॉर्मेशन मागता तेन्ना थंय घटाय आसता। तेन्ना हे आमचे 2 मेन इश्यू आसा। आनी दुसरें म्हणजे आमचो मेन डिमांड आसा पळय तो आमकां सरकारी सेवेन कायम करून वेतन श्रेणी दिवचो हो आसा। कारण आतां 40 वर्सां खंयची स्कीम उरना। सगळ्या ब्लॉकांनी सुळसुळाट जाल्लो आसा, स्टॉक वेळेर पावना। तेज्या फाटलें रिजन विचारल्यार तेजे आन्सर ना, उलटे येतलो म्हणून सांगलें वयता पण आजून कांय स्टॉक पावूंक ना। सगळ्यांच्यो कंप्लेनी आसता, नाश्ता डेलीचो नाश्ता ना। ह्या 3 म्हयन्यांक चड जाला म्हणजे कांयच ना। ते भितन कितें घालपाचें तें आमी खंयच्यान तरी एडजस्ट करून हाडून करून घालून एकदां भुरग्यांक सॅटिस्फाय करपाचो प्रयत्न करता।